गोवा 365 च्या कोकणी खबरां चित्रांत येवकार। हांव श्वेता गांवकर। सुरवेक हेडलायन्स। गोंयांत ड्रग्साचो वेव्हार चलता म्हणपाचें न्हयकारलें गोंय पुलिसांनी। हैदराबाद पुलीस म्हणटात तुमचें गोंय जावन रावलां घुवळी वखदांचें केंद्र। ड्रग्सा वयल्यान गोंय आनी हैदराबाद पुलिसां भितर उतराचें झूज। गोंयचे राजधानींतली येरादारी चल्ल्या वाडत। शिफारशी उपरांत ट्रॅफिक सिग्नलां लायलीं बी, पूण जाय तेन्नाच पेटनात भोवतेक सिग्नलां। येरादारी विभागाचे घाळपण उक्ताडार। फुडल्या सप्तकांत मातसो विसव घेवपाक शकता पावस। कांय थारावीक सुवातांनीच जावं येता पावसाची शिरशिरी। हवामान खात्याचो अदमास। आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। शुक्रारा एक प्रेस रिलीज धाडल्या उपरांत गोंय पुलीस डीजीपी जसपाल सिंगान स्वता मिडिया कडेन संवाद साधलो। गोंयांत ड्रग्साचे वेव्हार करपी रॅकेट धरपाक गोंय पुलिसांनी कसलेंच सहकार्य करूंक ना हो हैदराबाद पुलिसांनी केल्लो आरोप ताणें फाफडून उडयलो। पूण सोनाली फोगाटाच्या मरणा उपरांत गोंयांत ड्रग्स वेव्हार चलतात हें स्पश्ट जालां। ह्या पुलीस विरोधातल्या पुलिसांच्या झुजात मजा मारतात ते ड्रग्स विक्रेते। पुलीस अधिकाऱ्यांनी अशी गोंयांत ड्रग्सवाल्यांची सत्ता केंद्र आशिल्ल्याचें मानूनच घेवंक ना। तरीकय गोंय राज्य हे ड्रग्सवाल्यांक आलाशिरो मेळोवन दिवपी राज्य जालां अशें हैदराबाद पुलीसच सांगतात। राज्यांत ड्रग्स वेव्हार करपी व्हडलें नुस्तें अजून पुलिसांच्या हाताक लागूंक ना खंय। आयकात डीजीपीक। गोवा पुलिस के किसी भी थाना क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई स्टेशन डायरी जिसके तहत उन्होंने हमारी पुलिस से कोई मदद मांगी हो, ऐसी कोई भी डायरी स्टेशन डायरी लॉन्च नहीं है। अब ये स्टेशन डायरी लॉन्च करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी कोई अन्य राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य के ज्यूरिस्डिक्शन में जाती है तो वहाँ के कंसर्न पुलिस स्टेशन अधिकारी को उनको सूचित करना होता है। हैदराबाद पुलिस ने ख़ास तौर पर जहाँ पर आकर किसी भी तरह की मदद की वहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं की है। कोई स्टेशन डायरी नहीं है, कोई चिट्ठी पत्र नहीं है, कोई पत्राचार नहीं है, कोई टेलीफोन कॉल नहीं है। यहाँ पर भी अगर वो कोई ऐसा इंस्टेंस होता है तो उनको एसपी, डीएसपी है, आईजी है, पुलिस हेडक्वार्टर भी इसी टाउन में है, तो अप्रोच करना चाहिए था। और अगर ऐसी कोई बात भी थी तो जो माननीय पुलिस आयुक्त महोदय हैं हैदराबाद के, वो हमसे भी बात कर सकते थे। वो एक जिम्मेवार अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं। लेकिन मीडिया के थ्रू ये कहना कि हमें गोवा पुलिस से मदद नहीं मिली, ये जो विडंबन म्हटल्यार गोंयांतल्या पुलीस अधिकाऱ्यांचे गरयेक व्हडलें नुस्तें फारावंक ना अशें सांगपी रेकॉर्डाचेर आसात। आनी स्कारलेट प्रकरणा उपरांत 14 वर्सां उपरांत ड्रग्सांची चवकशी करपा खातीर टास्क फोर्स तयार करपाचे आसात अशें सांगपी मुख्यमंत्री बी रेकॉर्डाचेर आसा। पूण राज्यांत ड्रग्स बस्ट केल्ल्या प्रकाराचे एके देखीत टांझानियाच्या 2 बायलांक 1000 रुपया मोलाचे ड्रग्स दवरिल्ल्यान अटक केल्या। अंजुना हांगा धाड घालून 60,000 रुपया मेळयले। पूण उत्तर गोंयच्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी गिरायकांक वेगवेगळी घुवळी वखदांची पुरवण करपी दोनूय आरोपी बायलां आशिल्ल्याचो दावो पुलिसांनी केला। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी। राजधानी शारांत म्हटल्यार पणजे आनी कुशीच्या वाठारांत येरादारी वाडल्या। येरादारी पुलिसांनी सगळ्या जंक्शनांचेर सिग्नलां लावपाची शिफारस केल्ली। सिग्नलां लायलीं बी, पूण ती पेटच नात। देखून अपघात जावपाक लागल्यात। तातूंतल्यान येरादारी विभागाचेच घाळपण उक्ताडार आयलां। 6 म्हयन्या आदीं पणजेच्या मुखेल जंक्शना कडेन 2 सिग्नलांचे सेट आनी फुटपाथ लायटी घातलेल्यो, पूण ते उपरांत कांय तेंप ते चल्ले। मागीर तांणी मान वडयली। एकाच वेळार तांबडे वा पाचवे दोनूय सिग्नलां चालू जातात, जाका लागून लोकांक ह्या सिग्नला पासूनच चड धोको निर्माण जाला। आमच्या रिपोर्टरान दिल्ले म्हायती प्रमाण कांय फावटी फकत ऑरेंज लायट पेट्टून उरता। लोक लाखांनी टॅक्स फारीक करून ही सिग्नलां लावपाक हातभार लायतात, पूण टॅक्स पेयरांकच ती गोंधळात घालतात। संबंधीत अधिकाऱ्यांक तर कितें पडिल्लेंच ना। हे आसा आतां आमी काला एकेडेमी कडेन पणजे दयानंद बांदोडकर रोड आनी हिंगा ही सिग्नल इन्स्टॉल केल्ले आहा। ऑलमोस्ट 6 मंथ जातले, पूण 6 मंथांच्या भितर हे 6 वीक्स लागून सारकी चलोंक ना।
वो सारकी हुवोन केन्नाच ना 6 वीक्स लागून. पूण आतां हिंगा एक ऑरेंज तेजी फ्लॅश लायट चालू आहा. जरी तरी ऑरेंज लायट फ्लॅश लायटूच धरून तरी सिग्नलां जाय आसली जाल्यार आख्खें फूल इन्स्टॉल करपाची गरज नासली. ऑरेंजूच एक सिग्नल हें आतां तेंचे कित्याक लागून हें फूल कंप्लीट सिग्नल हें आहा वो घातलां तें, पूण घातलां तें सारकें चलना आनी हेचें हेका रिजन कितें तें आमकां कांय खबर ना. आतां सिग्नलां लावप मोटर वाहन कायदो 122 प्रमाण सक्तीचे जाला. कायद्या प्रमाण खंयचेय वाहन खंयचे सुवातेर पार्क करून दवरपाक शकनात, जाका लागून भौशीक सुवातेर हेर वापरप्यांक धोको, आडखळ वा असुविधा जावं येता अशें म्हणटात. इतलेंच न्हय तर सिग्नलाच्या 20 मिटरा भितर गाडयो सुसेग करपाक येवंक शकनात. पूण DB रस्त्याचे दोनूय जंक्शनां मुखार बस स्टॉप आसात. खंयचीच सिग्नलां व्यवस्थीत काम करिनात. RTOन लक्ष दिवपाची गरज आसा. सिग्नल इन्स्टॉल आहा पळय तिका वो सिग्नल घातलां पळय तिका जस्ट नॉट इवन 10 मिटर्स. हिंगा आतां बस स्टॉप आहा फ्रॉम मिरामार टू पेंजीम बस स्टँडाचेर वचपाचें. हे आतां हिंगा ऑथरायज बस स्टॉप आहा. हे जस्ट 5 मिटर्स ऑफ हें आहा पळय तें सिग्नलाचें. सो हे आतां एज पर द ट्रॅफिक एक्ट आनी लॉचेर फिट जाता काय. आतां कम टू द टॅक्निकल पॉयंट आनी द रुल्स पॉयंट. सिग्नल घालपाक हे रिकमेंड करता ट्रॅफिक सेल, कित्याक खूंय ट्रॅफिक प्रॉब्लम जाता वो ट्रॅफिक जॅम जाता म्हणून. सिग्नल इन्स्टॉल करता एज पर द इन्फॉर्मेशन PWD वो अदर डिपार्टमेंट, पूण फायनल इन्स्पेक्शन करता ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट अशें हें करता कित्याक तिका इज द सिग्नल इज फिजिबल देर एंड नॉट ब्रेकिंग द ट्रॅफिक रुल्स ओ ट्रॅफिक एक्ट. आतां सिग्नला कडेन सो ट्रॅफिकाक स्मूथ वयतली वो कितें. There should not be the parking surrounding the signals, or there should no vehicle should not stop at the junction of the signal. or signal कितें आहा पळय थिगा vehicle stop आसूंक उपकारना. there are certain meters, so at least 20 meters of the signal spot or busiest spot traffic park आसूंक उपकारना or traffic stop जाल्ले आसूंक उपकारना. बस स्टॉप आहा एट द सिग्नल. सो हे हितून हे बसीचो कांय फॉल्ट ना कित्याक तिका बस स्टॉप आहा. हे बस स्टॉप आहा. सो सिग्नला कडेन एक्चुली वो ट्रॅफिकाक खूंय प्रॉब्लम जाता तिका बस वो व्हेकल स्टॉप जावंक उपकारना. दुसऱ्या व्हेकलाक प्रॉब्लम जाता पळय तसो. जरी तर हे RTO एप्रुवल आहा. So RTO is themselves is breaking the Motor Vehicle Act 122 आणि हे सिग्नल इन्स्टॉल केल्लें आसा. सो ना जाल्यार हें RTOचें विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑर प्रॉपर परमिशन हें सिग्नल हिंगा इन्स्टॉल केल्लें आसा. जस्ट ऑपोजीट टू पुलीस हेडक्वॉर्टर्स वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑपोजीट सेम दयानंद बांदोडकर रोड. आनी तें चलना. आनी हिंगाय तुमी पळयत जाल्यार हे सिग्नलाच्या जस्ट ऑपोजीट बस स्टॉप आहा ऑथरायज्ड बाय द ट्रॅफिक डिपार्टमेंट. सो हे आतां एज पर द मोटर व्हेकल एक्ट 122 आतां हिंगा कोण लॉ ब्रेक करता. इधर द बस तिका थांबल्या पळय ती वो ही कोणें सिग्नलां इन्स्टॉल केल्या ते डिपार्टमेंट ब्रेक करता वो लॉ 122 मोटर व्हेकल एक्ट 122. सिग्नलां इन्स्टॉल केल्या पूण चलना. पूण सिग्नलां तर चलता जाल्यार हांगा ही बस थांबोवंक उपकारना. पूण बस थांबपाक हिंगा बस स्टॉप आहा.
सो ही एज पर द मोटर व्हेकल एक्टा प्रमाणे इन्स्टॉल केल्या काय वो तांचो इंट्रस्ट आनी कितें आसलो जाल्यार. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सांतिनेच्या एका व्यस्त सर्कला कडेन रस्ते खणपाचें काम चालू आसा, जाचो त्रास थळाव्यांक जाता. रस्ते पुराय खणून काम अर्दकुटें सोडलां. दुल्लाचो परिणाम सांतिनेजाच्या थळाव्यांचेर आनी कांपाल हॉस्पिटलांतल्या दुयेंतींचेर जावपाक लागला. खणपाच्या कामाक लागून बरेच रस्ते काबार जाल्यात. फोंडकुलाक लागून सांतिनेजांतल्या येवपी वचपी वाहनांकय धोको निर्माण जाला. मेन रोड दयानंद बांदोडकर रोड. सो आतां हिंगा सोडया तर तूं शॉर्टकट सांताक्रूज ओ पेंजे माला वो बाटल्यान वो तालिगांव वयतलो जाल्यार वो रोड. सो हिंगा आनी ऑल्टरनेटीव ना दुसरो तूं मिरामार सोडया वयतलो जाल्यार. पूण ह्या रस्त्याचो फूल कंप्लीट डिजास्टर करून सोडलेलो आसा. सो हितून आतां फकत प्रॉब्लम चड कॉमन लोकांचे आनी ट्रॅफिक जाम जाता पळय तेन्ना ट्रॅफिक पुलिसांचे. सो हिंगा फकत लोकांच्यो गायी हावच्यो पडटा फकत पुलिसांनी. हें आसा तें हॉस्पिटल हिंगा आनी ह्या हॉस्पिटलाक लागून इतले त्रास जाल्ले आसता. तिका डस्टान तांकां पेशंटांक येवचें आनी वयचें पडटा. काम पळय हिंगा इतलें स्लो आसा. सो म्हाका दिसता आनीक एटलिस्ट 6 मंथ लागतले. सो इतले स्मार्ट सिटीचे स्मार्ट वर्क काय वो आतां रोड वायडींग केला हिंगा वो रोड नॅरो केला. हिंगा कोणाकूच सारकी खबर ना. वो फुटपाथ केल्या हिंगा. लोकांक फुटपाथूय ना सद्या चलोन वयतलो जाल्यार. सो सेफ्टी हिंगा हें कांयच ना. पूण आहा तो फकत हिंगा डस्ट हिंगा सरावंडींग सगल्यांनी खावपाचो. सो तूं बाटल्यान सोडया तर वो सांतिनेज सोडया तर तूं मिरामार वयतलो तो काकुलो मॉलाच्या फुडल्यान रोड ऑलरेडी क्लोज जाल्लो आहा आनी ही सगळी ट्रॅफिक डायवर्ट केल्ली आहा टू बालभवन रोड. हे सायडीक डायवर्ट केल्ली आहा आनी ह्या रोडाचेर इतलो प्रेशर आहा. आनी इस्कॉलाच्या वक्तार ऑफिस टायमाचेर ह्या रोडाचेर फूल प्रेशर आनी रोडाची पळय हालत विथ पॉट होल्स आनी हिंगा काम चालू आहा. सो हेका हे दोनूय रोडांचें काम करपाक इतली अर्जन्सी आहली जाल्यार इतलें अर्जंट आहलें जाल्यार हें काम फास्ट जावंक जाय आसलें. हें आतां काम हिंगा चालू आहा. ओवर 6 मंथ जाले चालू आहा. आनी ह्या रस्त्याचेर इतलो डस्ट आहा. बिफोर रेन हो हें काम चालू केल्लें. पूण हिंगा तुका पळयत जाल्यार एक एम्प्लॉईज दिश्टी पडना. हो काम इतलें डिजास्टर करून सोडलेलें आहा. रस्त्याचेर डिजास्टर केला. डस्ट हे लोकांक हे सायडीक पासार जाता पळय तांकां डस्ट खावचो पडटा. हिंगा रस्त्याक पॉट होल घाल्लेले आहा. आनी हे काम पळय इतलें स्लो आहा. डिजास्टर वीथ डस्ट एंड सगळें हें करून सो कोणाक हिंगा सेफ म्हणटा तें हें ना. Vincent Rosario for Goa 365 from Santinez. धांव धांव धांवलो आनी तारीकडे रावलो ही जाणट्यांची पोरणी म्हण आसली तरी आयजय ती तश्याक तसो अणभव हाडून दिता. खास करून रायबंदर चोडोन फेरीबोट धोको. शेनवारा सांज वेळार फेरये कडेन पुलीस नाशिल्ल्यान वाहनांची गच्चमुंडी जाली. पुलीस नाशिल्ल्यान लोक तिडक उक्तायताले. तशी ही सदचीच समस्या जावन रावल्या. शेनवारची सांज सुमार 6:30 वरांचो वेळ. चोडणा रायबंदर मार्गावयले फेरये खातीर रायबंदरा वटेन गाडयांची बरीच व्हडली रांग लागिल्ली. अर्दवर येरादारी आडखून पडली. पोरणे गोंय वटेन वचपी गाडयोय आडखून पडिल्ल्यो. हेरशी हांगा रातचे 8 मेरेन पुलीस आसतात. शेनवारा नासले.
फेरयो कमी आसल्यो देखून बेशिस्तीन वाहनां घालपाक लागिल्ल्यान एकामेका भितर झगडीं जाली. सरकाराक अजून मेरेन केस्तांवांचो आनी ब्लॉकेजीचो प्रस्न सुटावो करपाक येस मेळूंक ना. आमदार मंत्री बोल्सान आसली प्रत्येकाच्या पब्लिकाचे कितें त्रास जाता तांकां कळटा. गोवा 365 खातीर रायबंदरच्यान जवाहर बर्वे. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हौशांची परंपरा गोंयांत कांय थारावीक गांवांनीच पळोवपाक मेळटा. मयें तेतूंतलो एक. गौरी देवीची बायलांनी केल्ली आराधना जाल्यार हरमला म्हयनोभर लागून गणपती मुखार न्यूजपेपर वापरून केल्लें डेकोरेशन कौतुकाचो विशय जावन रावला. घालुया पारंपारिकताय आनी सृजनशीलतायेचेर एक नदर. योगी राजा माऊली सवाष्ण बायलांनी हौशे घेवन भोंवपाची बरीच पोरणी प्रथा आसा. ताका देवी भरप अशें म्हणटात. मांद्रें, पेडणें, सत्तरी, केरी आनी मयें सारकिल्ल्या वाठारांनी आयची पिळगेन ती जपोवन दवरल्या. मया गांवकरवाड्यार श्रीकांत देसायाची माय वयल्यान देवीचे म्हटल्यार गौरीचे कलश सवाष्ण बायलो घरा व्हरतात. हेतून वांटो घेवपी योगिता गणेश तोरस्कारान ही प्रथा समजावन सांगल्या. ऐकात. सो आता तुम्ही घरा कडल्यान हांगा बांय कडेन आयल्या. हांगा येवन कितें करता? पुजा करता. येयली काय आमी हांगासर देवी भरता. आमची जी एक म्हणजे मूळ जी भरपी आसा आमची मूळ घरची देसाई म्हणून ती आमच्यो देवी भरता आणि ती हांगा आमच्या 10-15 जाणांच्यो देवी भरता हांगा. हाज्या उपरांत फुडें कितें करता? त्याच्यानंतर आम्ही हांगासर येता आसतना देवी भरपाक येता आसतना आमी 25-20 तरेची पत्री घेवन येता. जी बायल म्हणजे बायला मनशाच्या रुपाची देवीच्या रुपाची आणि ती पत्री परत कलश हाडटा, नारळ हाडटा. त्याच्या बरोबर सगळे आमी हळद कुंकू सगळे घेवन येता आणि हांगा ती मागीर आमच्या बायची आमी पुजा करता आणि त्यानंतर आमची देवी भरता. देवी भरप म्हटल्यार बायचे उदक काढून आमचे कळशी जे असता ती 5 फावटी कळशांनी पाणी घालून देवी भरप असता. आणि त्याच्यानंतर 5 आमकां गोड घेवचे पडटा देवी भरच्या पयलीं आणि मागीर आमी मुख्यानी घरान वयता आणि आमी जो गोड असता तो आमच्या अशा जाग्यार आमी हे दवरचो पडटा की थंय कोणाचो पांय पडूंक जायना. इतले आमचे देवींचे ते म्हत्व आसा. गांवकरवाडो मया गजानन देसायाच्या घरात बरेच कलाकार आसात. कितलीशींच वर्सां गणपती कडेन समाजीक आनी देशभक्तीचो दिश्टावो दिवपी देखावे करपाची परंपरा तेंच्यांनी चालूच दवरल्या. अंदूचो देखावो देशभक्तीचेर आदारीत आसलो. हरमला विनय नायक हो तरणाटो कलाकार दर वर्सा गणपती म्हऱ्यांत देखाव्यांच्या रूपान सर्जनशीलताय दाखयत आसता. अंदू तेणें न्यूजपेपरांचो वापर करून सोबीत देखावो केला. तो सांगता ते प्रमाणे 30 किल पेपर 50 किल सुमार पुठ्ठे वापरून देखणो देखाव तयार करपाक म्हयनोभर लागलो. हे आम्ही फुल इको फ्रेंडली डेकोरेशन केलेले आहा आणि हे आम्ही ऍक्च्युअली एक देवारो कसो दाखयला आहा आणि हे एक देवारीची एक विंडो कशी आम्ही केलेली आहा. हे फुल आम्ही पेपरांचे रोल करून सिंगल रोल करून आम्ही हांगा एक स्टिक केलेला जसं जाल्यार
आणि एका सपोर्टिंग भितर फक्त पुट्टो आसला आणि त्याच्या वयल्यान पेपर लावणे सकयल आसलेले हे पर्राच्या रुपेश पालकरान पत्रावळी आणि दोण्यांच्या आदारान केल्लें कलात्मक डेकोरेशन. जाल्यार हो पळयात दोनापावलाच्या आयवा वाठारांतलो सुनील गांवसागेलो आनी पिसुल्लेच्या विष्णू गावडे गेलो गणेश देखावो. तशेंच पळयात फर्मागुडये IITत पुजिल्ल्या सार्वजनीक गणपती कडलें डेकोरेशन. तर यंदाच्या वर्षी चतुर्थीक हांवें पत्रावळी आनी द्रोण अशें वापरून डेकोरेशन केल्लें आसा. वयर द्रोणांचो स्वस्तीक केल्लो आसा आनी फुडल्यान मकर आसा तेकाय बी द्रोण लायल्ले आसा. साधारण कितले दीस लागले तुका? एक अरावंड 20 दीस लागले हे करपाक. कोण एकट्यान तुवें केलें का? हय, हांवें एकट्यान चडशें काम हांवें एकट्यानूच केलां, बट म्हाजी चुलत भयण आसा तेणी म्हाका हेल्प केला थोडोसो हितून. हेचे पयलीं बी केन्ना केल्लें तुवें अशें डेकोरेशन? वर्सान वर्स आमी तरेतरेचें डेकोरेशन करता. हांगा फोली लायता, फोलींनी तरेतरेचे डिझायन करता. स्वस्तीक, ओम, तसो गणपती. गेल्या वर्सा एक्चुअली थर्माकोलाचे केल्ले, बट थर्माकोल हो बॅन आसलो. हय, बॅन आसा एक्चुअली आनी प्रदूषणूय जाता तितून. इको फ्रेंडली केलें तुवें? हय, ह्या वर्सा चिंतलें की थर्माकोल प्लास्टीक न वापरता कितें तरी डेकोरेशन करचें म्हणून पत्रावळी आनी द्रोण ही म्हाज्या तकलेन एक कल्पना आयिल्ली आनी हांवें हे तयार केल्ले आसात. आणि निमणे कडेन पळोवया चिंचोळे पणजेच्या शुभम मयेकारान 21 किल जूट फायबर वापरून केल्ली गणपती म्हऱ्यांतली सोबीत सुंदर सजावट. योगी राजा माऊली गोवा 365 खातीर हरमल पर्राचंद संदीप कामुलकार, पिसुल्ले दोनापावल फर्मागुडी आनी मयेचंद जवाहर बर्वे. फुडल्या सप्तका खातीर हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. हवामान सुकें उरतलें असो अदमास उक्तायल्लो आसलो तरी कांय कडेन पावस शिरशिरतलो अशें हवामान खात्यान म्हटलां. सोमार ऊब दितलो. सोमारचे चडावत तापान 31 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. आयतार तसो सुकोच उरलो. फकत कांय थारावीक सुवातांनीच पावस शिरशिरलो. 9 तारखे उपरांत पावस वाडूं येता, पूण ते खातीर कितें खाशेली अशी शिटकावणी ना. गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेवेल्या बोट धन्या खातीर हवामान खात्यान फुडल्या सप्तकभर कितें विशेष शिटकावणी दिवंक ना वा व्हडली ल्हारां उसळटली अशें नोंद करूंक ना. आयज राती तापमान 25 डिग्री सेल्सियसा मेरेन सकयल देंवूं येता. ह्या सप्तकांत फकत शिरशिरी. सोमारचें चडावत आनी उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी खातीर दर्यांत बोटी सोडप्यांक शिटकावणी ना. व्हडल्या ल्हारांची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.